हाऊसिंग बोर्ड मार्केट कॉम्प्लेक्स हाच्या मुक्तामणाच्या सोहळ्याक आमच्या मदीं हाजीर आसात जेंच्यांनी आतांच कणखर आपलें भाशण केलें ते बाब माविन गुदिनो, हाऊसिंग बोर्डाचे चेअरमॅन बाब सुभाष शिरोडकर, तशेंच पर्वरीचे आमदार बाब रोहन खंवटे, व्यासपीठाचेर आशिल्ले बाकीचे सगळे मानेस्त जावन सगळ्यांची नांवां घेवन जाली, सगळ्यांक भूक लागली आसतली, सगळ्यांची नांवां घेत रावना, व्यासपीठाचेर आशिल्ले सगळे सरपंच पंच डायरेक्टर उपस्थिता पैकी आशिल्ले सगळे मान्यवर म्हणजे मोगाळ पर्वरकार भावा भयणांनो, पत्रकार मित्र, हाऊसिंग बोर्ड कॉर्पोरेशन खऱ्या अर्थात स्वयंपूर्ण जावपाक लागला। हा मुद्दा म्हणून सांगता की प्रत्येक कॉर्पोरेशनय स्वयंपूर्ण जावपाक जाय। सुभाष भाऊन जेन्ना सांगलें की आपूण जेन्ना चार्ज घेतलो तेन्ना पेमेंट घालपा खातीर तांच्या कडेन पयशे नाशिल्ले, बट आतां हाऊसिंग बोर्डाची प्रॉपर्टी पुराय गोंयभर वेगवेगळे कडेन हाऊसिंग बोर्ड आसा, ती सांबाळून दवरप, ती लोकांक एनकरेज करूंक न दिवप, हाऊसिंग बोर्डान लावता त्या लोकांक बऱ्यो सुविधा दिवप। आनी इवन दो हांवें तर पळयलें की हांव मुख्यमंत्री जाल्या उपरांत एकदां म्हाका एका कॉम्प्लेक्सान गेलो तो म्हाका खोडमाळ म्हणलो पडटा पळय म्हणपालो, म्हणजे अशें बांदूनच उपयोग ना। हांवें तेन्नाच इन्स्ट्रक्शन दिली की तांचे रिपेर करून दी म्हणून, मडगांव ते रिपेरूय करून दिवंक लागल्या। 12 वर्सां पयलीं बांदलेले, म्हणजे हात लायलो जाल्यार सिमेंट पडपा लागलें। एक तर क्वॉलिटी आनी त्याच्याच बरोबर हांव क्वॉन्टिटी कित्याक म्हणटा खबर आहा, तांच्यांनी फ्लॅट कितें बांदले पळय न्हू, एक बेडरूम सुद्दां ना, वायट दिसता। कोणूय बाबडो जो हाऊसिंग बोर्डाचो फ्लॅट एक घेता निदान एक बेडरूम किचन आनी सादारण जागा तरी आसपाक जाय। भितर वचून पळयल्यार बेडरूमूय ना आनी कांयच ना, कितले कितले 30 काय मिनिमम बांदलेले ते कितले 38 स्क्वेअर मिटरचे। हाव इट इज पॉसिबल, म्हणजे गोंयकार रावतलो कसो, निदान रावतलो जाल्यार एक बेडरूम आनी किचन म्हणजे धाकटोसो हॉल म्हणजे वरांडा टायम कम तरी उपकारता। म्हणजे ताका सांगलें निदान फुडले बांदता ते क्वॉलिटी आनी 1 बेडरूम हॉल आशिल्लो बांद, जेणे करून एफोर्डेबल हाऊसिंग गोंयकारांक मेळपाक जाय। आनी हांव खास करून तांच्यांनी 30 इयर्सचो जो क्लॉज घातलो ताका लागून आनी एक बरें करता। बरेचशे रिफॉर्म्स ताणें पुराय प्रेझेंटेशन म्हाका दाखयलें गोंयभरांतले हाऊसिंग बोर्डांतले लोकांनी हाऊसिंग बोर्डाच्यो जागा सुद्दां एनकरेज केल्या, म्हणजे बाकीच्यो करता त्यो करता, हाऊसिंग बोर्डाच्योय केल्या, तरी तेंच्यांनी आतां बरेचशे एनक्रोचमेंट काडून घेतल्या। अशा पद्दतीन लोकांक कळोवंक सरकाराचें कितें आनी सरकाराची प्रॉपर्टी राखून दवरप हें सरकारांतल्या सगळ्या अधिकाऱ्यांचें काम आसा, आमी बोर्ड आनी ह्या सगळ्यांचें काम आसा। पण खरोखरूच हांव हाऊसिंग बोर्ड कॉर्पोरेशन हेच्या पुराय सगळे तांचें खूब खूब अभिनंदन करता, खूब बरें काम करता। हो प्रोजेक्ट जरी डिले जालो आसत जाल्यार सुद्दां खूब बरो प्रोजेक्ट तांच्यांनी बांदला, खूब बरो प्रोजेक्ट कंप्लीटूय केला, जाता तितके बेगीन। म्हणजे हो आमी म्हणटा की रोहनान बऱ्योचश्यो हँडओव्हर करता आसतना बऱ्योचश्यो गजाली सुभाष भाऊ कडेन सांगल्यो, बट डेफिनेटली सुभाष भाऊ आमचे व्हेरी सिनियर पॉलिटिशियन, तशें त्या खातीर तांकां नक्कीच खबर आसा लोकांचेर अन्याय जावपाक ते दिवचे ना। सगळ्या जाणांक विश्वासान घेवन ते खास करून जे कोणाचो पयलीं दिवपाचो आशिल्लो कितें आशिल्लो ताजेर एक पॉलिसी डिसिजन घेवन ते निर्णय घेतले हाचे म्हाका खात्री आसा। बाब माविनूय बी हाऊसिंग बोर्ड मिनिस्टर पूण ताका सपोर्ट करतले, कारण आमकां कोणाकूच गोंयकाराचेर अन्याय जाल्लो नाका। त्या खातीर आमकां निश्चितच म्हणजे हो प्रोजेक्ट पुराय हँडओव्हर करता आसतना सगळ्या लोकांक विश्वासान घेवन आनी वटेवर म्हणजे मनोहरभाईन जर कितें इन रायटिंगान आनी प्रॉमिसीस दिल्ली आसत जाल्यार पर्वरकारांची ती प्रॉमिसीस फुलफील करपा खातीर हे सरकार कटिबद्ध आसा, कांयच हरकत ना, पुराय जे आसा आमी कटिबद्ध करतले। एक बाब रोहन उलयता आसतना तरी सांगलें, म्हणजे एक म्हाका खूब बरें दिसलें की रोहन एग्री जालो की आमी पर्वरींतलीं कामां दवरूंक ना, बरोबर आहा काय ना रोहन? आमी दवरूंक ना, खंयचेच काम आमी दवरूंक ना। तो आयज सामकें खरें उलयलो, म्हाका बरें दिसलें, हांव अभिनंदन करता ताचें की तो खरें उलयलो। एकदां ते ट्विटराचेर मागीर कितें उलो रे दॅट इज सेकंडरी, बट आज म्हाका खूब खोस, म्हणजे कशें आसता मनीस समोर मेळना खरें आनी सारकें उलयता, हांव एप्रिशिएट करता। आनी तेजी उरलेलीं कामां शेवटी आमदाराची नासता, कामां लोकांची आसता, आनी ताका लागून म्हणजे ऑफकोर्स ताजें काम तें सरकारा समोर मांडप, सरकारा कडल्यान ती करून घेवप, ती सगळीं कामां जी कितें पेंडींग आसा आनी आत्तां लोकांक गरज आसा, म्हणजे आत्तां जी सामकी नीड आसा ती काम खंयचेच जे फुडल्या 6 म्हयन्याच्या कार्यकाळांतल्यान हांवें ताका सांगलां, म्हणजे म्हाका दिसता 30 तारखेपर्यंत आनी एक 2-3 प्रोजेक्ट जे आसा हे पर्वरकारांचे इनॉग्रेटूय जातले आनी जाता तितके बेगीन आमी ते लोकार्पण करपाचे आसा। तेंय बी हांव सांगपाक म्हाका खूब खोस भोगता। हांव ह्याच्या सुवाळ्याचेर चड उलोवचो ना,
आम्ही आझादी का अमृत महोत्सव काल आम्ही सुरुवात केल्या आणि अमृत महोत्सवाच्या निमित्तान गोंय मुक्तीची आपली 60 वर्सां आम्ही मनयता. खरें म्हटल्यार पॅन्डेमिका खातीर आम्ही खूप व्हडले कार्यक्रम करपाक शकूंक ना, बट उरलेल्या 3 म्हयन्याच्या भितर आमकां विविध कार्यक्रम सगळ्या लोकांक इन्वॉल्व करून करपाचे आसा. त्याय कार्यक्रमांक सगळ्यांनी साथ दिवची. निश्चितच गोंयांत आम्ही इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट आणि ह्युमन डेव्हलपमेंट हे खूप मोठ्या प्रमाणात करपाचे आसा आणि ज्या ज्या जाग्यार आमकां अशा पद्धतीची डेव्हलपमेंट करप शक्य आसा थंय आमी सगळ्या पद्धतीची डेव्हलपमेंट ही करपाक कटिबद्ध आसा. आमी लोकांक कितें जाय तें दिता. म्हणजे माविनान मुद्दामून सांगलें उदक ही लोकांची गरज आसा. हांवें जशें सांगलां की 16,000 लिटर पर मंथ, म्हणजे तुमी मुद्दामून पळयशात हेतून 2 गजाली जातल्यो. लोकांक फुकट उदीक मेळटलें आणि रोहन थोडे लोक अननेसेसरी बेश्टे उदीक वेस्टेज करताले पळय न्हय तेंय करचे ना. 16,000 लिटराच्या मदींच रावपा खातीर प्रयत्न करतले. त्या खातीर आमकां उदकूय जें आसा पळय न्हय हें मातशें कमी लागतलें. आमी चड लोकांक उदक दिवपाक शकतले. म्हणजे थोड्या बऱ्याच जाणांक उदक थोड्या जाणांक खबर ना. आमच्या उदकाची मावीन जरी उदक आमी हांगा तयार केलें न्ही, द कॉस्ट ऑफ वॉटर पर क्युबिक मिटर 15 रुपीज पर क्युबिक मिटर उदक आमकां तयार, म्हणजे रॉ वॉटर असलें म्हणून जायना, तें उदक तयार करपाक, प्युरिफाय करपाक आनी पायपलायनींतल्यान घरापर्यंत पावोवपाक 15 रुपया पर क्युबिक मिटर पडटा. आणि हांवें तेंच उदक तुमकां फुकट दिता म्हटल्यार 16,000 लिटर. म्हणजे विचार करात, उदक म्हणजे फुकट हाडलें आनी दिलें म्हणून जायना. ओके, आमी चार्ज कितले करताले? 2 रुपया 15 पैसे पर क्युबिक मिटर चार्ज करताले. 2 रुपया 15 पैसे. बट तेय पैसे आमी करचे ना. फक्त इतकीच म्हजी रिक्वेस्ट आसा की मॅक्झिमम जाणांनी आपल्याक जाय तितकेच उदीक वापरचे. मॅक्झिमम लोक 16,000 लिटराच्या मदींच जर म्हयन्याक रावात न्ही रे, कोणाकूच बिल येवचें ना. म्हाजें म्हणणें 16,000 लिटराच्या भितर रावचे आनी इट इज पॉसिबल. 500 लिटर पर डे, म्हणजे एके फॅमिलीक 100 लिटर ऑन एन एवरेज रिक्वायरमेंट ऑफ द पर पर्सन इज एन 100 लिटर्स पर डे. म्हाका कोण तरी थंयसर पेपरार वाचल्यात, हांवेनूच सांगलेलें खंय तें करपाक बीन म्हणून केलां. कोणूय सांगूंक ना आमकां, आमीच केलां. ओके, बऱ्याच जाणांक 20-20 वर्सां PWD मिनिस्टर रावन अजून उदीक दिवपाक शकूंक ना. रोहन जे सांगता पळय न्हय इतकें उदीक ह्या 2 वर्सांक बरोच फरक पडला आसतलो. आतां पडटलो जालें मरे 5 जाता तुजे क्युबिक मिटर जाल्या उपरांत. 20 वर्सां जाल्या उपरांत गोंयचे लोक अजूनय विचारता म्हाका उदीक ना आनी आतां सांगता हांवें सांगलेलें म्हणून. तें खरें म्हटल्यार हें तरी निदान सांगपाक जायना हांवें सांगलेलें म्हणून. सरकार सारसार सामान्य मनशाक कितें जाय हाचो विचार करता. म्हणजे म्हजें सरकार हे अंत्योदय तत्वाचेर चलता. म्हणजे अटल बिहारी वाजपेयीचें म्हणणें आसा की आमी सरकार पॉलिसी डिसायड करता आसतना समाजांतलो शेवटचो मनीस, मागीर तो मागासवर्गीय आसूनी किंवा तो आमचो कोण तरी एखादी विधवा भयण आसतली, कोण तरी अपंग भाव आसतलो, जाणटेली आवय आसतलो, तिजो विचार करचो. एखाद्या जाणटेली आवयच्या घरानूय बी जेन्ना आमी उदक दिताले पळय न्ही, तिकाय म्हयन्याक 150 रुपया फारीक करचे पडटाले. आयज तिका फारीक करचे पडचे ना. हे आमच्या सरकाराचें धोरण आसा. त्या खातीर हे सरकार म्हणजे पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजींचे जे स्वप्न आसा, आमी ताका म्हणटा सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास आणि आता सबका प्रयास, हे घेऊन आम्ही फुडें वयता. निश्चितच तुम्ही सगळे जाण लोकाश्रय या सरकाराक दितले. बाब गोविंद भगत यांनी सांगला त्या प्रमाणे तुमच्या लोकाश्रयाची आमकां गरज आसा आणि तुम्ही दितले हाची अपेक्षा करता.